म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवूंक लागता, तो आमचें सगळेंच आसा, पूण जेन्ना आमी ताका आजीर जावंक लागता तेन्ना आमचें जिवीत आदले भाशेन उरोंक जायना. आदलें जिवीत आमचें कशें आसलेलें? देवान दिलेली देणी पळय आसात ती वापरून आमी म्हणा तातूंत विजय जडलोलो त्या प्रमाणात, आनी तें मागीर आमी आमचें म्हणून धरता. ना, हें आमचें कांयच न्हय. आयज पावलून आमकां आपल्या जिवितांतल्यान सांगलां, तुमी तर सुनोद केल्ली आसात जाल्यार हांव सगळ्यां परस सुनोद करून व्हडलो मान जोडूंक तयार आसा. कित्याक न्हयच सुनोद म्हज्या जिवितांत देवाक भेटयलां, पूण सुमूर्ती प्रमाणे हांव जियेतां. आनी तितलेंच न्हय, जी कोण सुमूर्ती मदें प्रमाणे जियेना ताका हांव भायर येतां, काडून उडयतां. आनी तितलेंच न्हय, ह्या कारणा पासत म्हजें जिवीत हांव सगळेंच देवाक वाखणणेचें म्हणून समजून घेतां. पूण जेन्ना हांव क्रिस्ताची लागशिल्ल्यान ताणें म्हाका ताचो अणभव दिलो, हें सगळें कांयच न्ही म्हणून हांवें धरलेलें आसा. तें सगळें बरें न्ही कशें धरलेलें आसा. कित्याक लागून? कित्याक त्यो सगळ्यो वस्तू हांव म्हज्यो वस्तूंनी कोत्तालो, पूण आतां क्रिस्ताक मेळ्ळ्या उपरांत क्रिस्ता सगळें म्हजें सगळें जिवीत हांव मांडून घेता, आनी तो म्हजें सगळें जशे भशेन वावरूंक आवडटा तेच भशेन हांव ताका सहकार करून, ताचे कृपेन बरोवन, ताचे कृपेचे आदारान हांव म्हजें जिवीत ताचे सारकें जिवंक आशेतां, आवडटां आनी तें जियेतां. आनी हाका लागून म्हाका खूब आनंद भोगता. जेजू आमकां ह्या आपल्या उतरांतल्यानूय तेंच दाखयता. कशे भशेन ताणें जी कोण सांडलेली आसा ताकाच तो सोदूंक आयिल्लो आसा, आनी ती मेळ्ळी म्हणटच ताका खूब आनंद मेळटा. आतां तो पळयात, ती सांडली, तो तांच्या फाटल्यान वता, ताका मेळ्ळी म्हणटच तो तांकां आपणायता. पूण तें तितलेंच न्हय, तांचे मदें कितें म्हणून कसली म्हणून भावना आसात. त्या मेंढरा मदें, त्या नाण्या मदें कांयच ना भावना? ना, आसात. तो ती भावना आमी धरूंक जाय. आमकां आनंद मेळटा जेजू सगळें जेन्ना एक पातकी मनीस बरो जालो जाल्यार, आनी तांचेय मदें तसलीच भावना उत्पन्न जावन ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवंक जाय. हे भाशेन मार्टीन दे पोरेसाच्या जिवितांत घडलें. ताचो पाय एक व्हडलो मनीस आसलोलो, तो स्पान्याचो, आनी तो पेरू म्हणटा पळय थंयसर गेलो, चिले म्हणटा पळय त्या राष्ट्रांत, सावथ अमेरिकाच्या. आनी थंयसर ही पळय बायल आसलेली आना वालास्केस म्हणून, तिका ताणें म्हणून सुटका दिली आनी तिचे बरोबर संबंद घडलो आनी ताका हो भुरगो जालो. भुरगो जाताच ताणें तिका सोडली आनी तो गेलो. हांकां इतले त्रास जाले. ह्या चेड्याक मुलातो म्हणटाले, म्हणजे मिस्तीस, आनी ताका ते भायर येताले. एक असोच कोणूच असो धरून नासलेले, पूण तो असल्याच भुरग्यां बरोबर, गरिबां बरोबर सो खुशेन वावुरतालो, तांकां बरें पळय तें करतालो. तो एका दोतोराशी कंपाउंडर आसलेलो, ताचे बरोबर काम करूंक लागलो, आनी ताणें तें काम इतलें बरें शिकलें की तो सगल्यांक हे भशेन परामर्श करूंक लागलो. खूब लोक दुयेंत आसतालो, पूण तो आयलो की ना, रोखडीच ती बरी जातली. ताचो हातूच लागलो पुरो, ती बरी जातली. आनी तो तांचे पासून मागलें की ना, रोखडीच बरी जातलें. आनी थिचूरच न्हय, थिचूरय आख्ख्या संवसाराक तें अशें अणभवलेलें आसा. तो आतां फकत थिचूर आसलेलो चिले, पूण तो दुसऱ्याय जाग्याचेर वचोन ताणें तांकां बरी केली म्हणून अशें ताचे विशयी सांगलेलें आसा. जावं युरोपाक, जावं आफ्रिकेक, जावं दुसऱ्या शारांनी अशें घडलेलें आसा. कित्याक तो एकदम
जेजूच्या एकवटान आपलें जिवीत सादतालो. कांयच दुसरें ना. ताका कितलेंय वायट केलें, वायट म्हणलें, वायट ताका दाखयलें जाल्यार ताणें तें आपणायलें ना. तें सगळें ताणें जेजू सगळें धरून जेजून ताका आनी तांकां सगळ्या जाणांक सुटका दिली आनी हे भाशेन तो सगळ्यांच्या बऱ्या पासत वावुरतालो. जीं कोण पातकान आसात ही सगळीं ताणें जेजूच्या ताब्यांत करून तांकां सुटका मेळ्ळी, ती बरी जाली. हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. 60 वर्सां पर्यंत तो जियेलो. 1570 आनी 9 वर्सां ताचो जल्म जालो आनी 1630 आनी 7 वर्सां तो मेलो. हे 3 नोव्हेंबराचे तारखेर मेल्या उपरांत ताका कुडलो म्हूण नाय. पूण मागीर ताची कूड भाग्यवन फ्रांसीस सारकी तशीच आसलेली. ती पिड्यार जावंक ना आनी ती आजून पर्यंत तशीच आसा. तो ताका लागून बाबसाहेबान ताका सांत केलो आनी ही परी ताच्या मागण्यांतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा, पातकान आमी पडोवन पातकान जियेता तेन्ना आमी भिवंक फावना. परतून जेजूशी येवन तो आमकां सुटका दितलो, बरी करतलो आनी आदल्या परस ताचें सगळें आमचें जिवीत अदीक बरें जातलें. तर आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूंक आमी कुडींत मनांत ओतम्यांत अणभवया. तो आमचें सगळें आसा इतलो भितरल्यान की आमी फकत आमचे सगळे पर्यंत भायल्यांतल्यानूच जियेता. तें सगळें भायलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत सुस्कार सोडटना करया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिवन आमचें जिवीत खरें ताचें सगळें जें जिवंक जाय त्या प्रमाणे तो घडोवन हाडटलो. तर हे भाशेन प्रत्येक रातीक 5 मिनट आमी सारया आनी सकाळीं उठली म्हणटच पयलें ताचें सगळें हे भाशेन आमचें मागणें करया. सगळीं आमची चिंतना भावना जेजूच्या नांवान भायर काडून ताची सगळी चिंतना भावना आमी आपणावया.